मोगाच्या भाव भयणीनो, शुभ वर्तमानान जेजून आपल्या सिसांक असो प्रश्न केलो, तुमकां कितें दिसता? ह्या वेळार होच प्रश्न आमी आमकांच करुया. आमकां कितें दिसता जेन्ना आमी आमचें जिवीत आनी देवाचें जिवीत ओ जेजूचेर आमी नदर मारता तेन्ना आमकां कितें दिसता? आमकां कळोन येता की खऱ्यांनीच देव आमकां सांबाळटा, आमकां राखता, आमची कुयदाद घेता. वो आमकां दिसता की देव आमकां सांडटा आनी आमचे कडसून पयस आसा, तर आमी कशेय आमी जियेव येता. आमकां कितें दिसता? आमचो अनुभव आसतलोच, कित्याक खुबशे फावटी आमकां त्रास कोश्ट येता तेन्ना आमी देवाशी धांवन धांवन परत येता. पूण जेन्ना आमी खुशाल आसता तेन्ना आमी म्हणू येता आमचे शोकतेन आमकां बरी सावत भलायकी आसा, तर आमी ते प्रमाणे आमकां जाय तशें करूं येता. पूण आयचें वाचप आमकां उगडास करता, वाचपा दोनी खऱ्यांनीच आमकां उगडास करता की देव आमचेशी परत परत येता, आमकां आपणाशी ओडून व्हरता आनी आमकां बुजवण दिता आनी नवी करता. इसायास प्रवादी जे इस्रायल पोजा आसली, they were in exile, and there he gives them this hope that God will comfort you. मुझे पोजेक बुजवण दियात, तिका बुजवण दियात. आमकां उगडास करता, देव आमकां बुजवण दिता आमचे कोश्टांत, आमचे दुखांत. तर ही बुजवण अणभवूंक आमकां हें आस्वासन आसा. पूण शुभ वर्तमानान जेजू मागीर ती बुजवण जी देव पयले वाचपान आमकां आयकूंक मेळटा इसायास प्रवादांतल्यान, ती जावन आसा एक प्रॉमीस, एक आस्वासन. अशे भशेन देव आमची कुयदाद करता वा आमकां राखता, आमकां सांबाळटा. पूण शुभ वर्तमानान दॅट प्रॉमीस कम्स टू लायफ, टू फुलफिलमेंट, की देव जेजू वरवीं आमकां परत परत आपणाशी ओडून व्हरता. तो आमकां केन्नाच साणिना, सोडिना. आमी कितलीय पयस वचून दी, तरी आसतना तो आमच्या फाटल्यान धांवन धांवन परत परत येता आपणाशी ओडून दवरूंक. तर मागुया मिसा बलिदानान, कित्याक खुबशे फावटी आमी बरी मेंढरां कशीं जीं 99 आसात तांचे भाशेन जियेता आनी देवाशी सारकी चिटकून रावून लागीं आसता. पूण केन्ना केन्ना आमी एक मेंढरे सांडून गेल्ले, पयस गेल्ले तेचे भाशेन जाता. तर आमकां अदीक अदीक देवाची गरज ताका रिगून रावंक. आनी केन्ना केन्नाय आमी जेजू भाशेन हेरांकूय आदार दिवन तांकां देवाच्या बरोबर एक करूंक वावुरता. तर हीच कृपा आमी मागता आसतना आमी उगडास करुया, जाणी तांचे पासून मागूंक लायला, तांकां ह्या मिसा बलिदानान भेटोवया.